उभी राहूया. Sentuhan Bapa yang mendirak kaya, stuti tuji guru kami sempiang, renam kurun ukaratun, bedai tahur kabelidan, cici Bapa cici Tuhan, cici duka Yesus Kristus, cici duka pavitratnya, cici duka Tritya, cici Bapa cici Tuhan, cici duka Yesus Kristus, cici duka pavitratnya, cici duka Tritya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. जेजू बाळकाक मान करूंक, ताका अर्घां दिवंक आणि ताची ससाय मागोवंक हांगासर जमलेल्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज आमी पवित्र सभेंत जुस्तिनाची परब आचरिता. तो समारियात एका ग्रीक कुटुंबांत जल्मलो. ल्हान जावनच ताका फिलॉसॉफींत वर्ते देवान दिल्लें. उपरांत जेजूची बरी खबर प्रकट करूंक ताका वर्ती उरपा आसली आनी हें काम ताणें व्हड जाताना मुंदासून येलें. आनीक रोमांत जेजूची खबर प्रकट करता आसतना ताका मारतेर मारलो. आज ताची परब आमी आचरितना आमच्या जिणेंती आमी क्रिस्ता खातीर कितें मनी करूंक, आमचो बोवार्थ घट करूंक आनी सता खातीर झुजोवंक आमी प्रयत्न करया. केल्ल्या सरपतकांची दूख धरया. देवा कडचें बक्षाने मागोवन ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. हांव पातकी सुपदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव पुसा सांगता. मनान चिंतून तणाव सोडून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून पडून सदां सोंका म्हणये सगळ्या देवतां आनी लोकांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोवन. आमेन. Sumia kadutka, Sumia kadutka, Krista kadutka, Krista kadutka. Sumia kadutka, Sumia kadutka. प्रार्थया. सर जाणार सर्वेस्परा, कुर्साच्या पिशेपणानं तुझ्या रक्ता साक्षा भाग्यवंत जुस्तिनाक तुवें जेजू क्रिस्ताची अगणित जन्माय वळखूंक पावयले. ताची विनोनी मानून घे
आनी कसल्यांच खोटे शिकोवणेन पटवून आसतना भावार्थांत तीर रावंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव आतां सर्वेस्पराच्या कृत्यांचो उगडास करता आनी हांवें देखलां तें हांव वर्णितां. सर्वेस्पराच्या उतरा वरवीं ताचीं कृत्यां रसून आयलीं आनी सगळी सृश्टी ताचे कुशेक पाळो दिता. परजळटा तो सूर्य सगळ्या वस्तूंचेर दिश्ट घालता आनी सर्वेस्पराची सगळी कृत्यां ताच्या वैभवान भरल्यांत. सृश्टी आपले महिमेंत थीर उरच्याक सर्वद्वेदार देवान केल्यांत ती विजमितां परगटूंक सर्वेस्परान आपल्या भगेवंतांक सामर्थ्य दिवंक ना. सागराचो आनी काळजांचो तोचो ठाव घेता आनी तांचे सगळे घुट ताका कळीत आसात. कित्याक जाणा जावेत ते सगळे बोव वर्तो देव जाणा आनी काळांच्या कुणांचेर तो दोळो दवरता. फाटलें आनी फुडलें तो कळीत करता आनी लिपलेल्या वस्तूंचो गुट तो उगडापो करता. खंयचीय चिन्नां ताका कळीत जायनासतना रावना. एक उतर पर्यंत ताचे मुखार लिपोवन उरना. आपले जाणवयाच्या विचित्र कृत्यांक ताणें एक मांडावळ दिल्या. ससना तावन ससनाक तो आसा. कांयच सोडूंक जायना, कांयच काडूंक जायना. कोणाचेच बुदीची ताका गरज ना. सगळीं ताची कृत्यां कितलीं सुंदर, दोळ्यांक ती कितलीं लकलकीत. ती सगळीं जियेतात आनी सदांकाल तकतात. हर एक परिस्थितींत ती ताका पाळो दितात. सगळे वस्तू जोडयांनी वेतात एकामेकाक पूरक. कांयच ताणें अपूर्ण करूंक ना. एक वस्त दुसरे वस्तूची संपूर्णाय थिरायता. ताचे वैभव पळोवन कोण पुरतो दोशी जायत. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. आपल्या फरमानान सर्वेस्परान मळब रचला. आपल्या फरमानान सर्वेस्परान मळब रचला. विणे वाजावन सर्वेस्पराक वाकना. धासऱ्यांचे किन्नरेन ताका संगीत करा. ताच्या मनाक एक नवीन गीत गाया. प्रवीण रितीन वाजंत्र वाजोवन ताका नावाडा. आपल्या फरमानान सर्वेस्परान मळब रचला. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पवनाची. न्यायनीती सो सर्वेस्पर मोग करता. ताचे विश्वासी जतनेन संसार सगळो भरा.
आपल्या फर्मानान सर्वेस पोरांवळो भ्रसला. आपल्या फर्मानान सर्वेस पोरांवळो भ्रसला. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. हांव संसाराचो उजवाड म्हणटा सो मी, जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आणि ताजे शिस येरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिकोतावन आपल्या शिसा सांगाता तो बाईसर वेताना लोकांचो व्हडी एक जमो ताज्या फाटल्यान वेतलो. तेदवा तिमेवाचो पूत बर्तिमेव नावाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. नजरेतसो जेजू त्या वटेन येता म्हूण आयकतस दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळद कर म्हूण व्हड ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंड दांप म्हूण बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळद कर म्हणून तो आनीकी व्हड ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेदवान जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिस खुर्ड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो कान उडयलो आनी सट्ट करून उठोन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताजे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या बावर्तान तुका गूण केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यान गेलो. देवाचे उतार हे. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मार्काच्या वांजेला प्रमाणे आयची शुभ वार्ता आमी आयकली. मार्काच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त कोण हे सवाल ताज्या वांजेलाच्या पयल्या अध्यायान प्रारंभ जाल्यार जबाब सरकी जबाब मेळची. जेजू क्रिस्त खुर्सार मारल्या उपरांत तोय रोमाचो शतपती ताणें वळख धरची, नी जावन हो जावन असलो देवाचो पूत. मार्काच्या वांजेलांत जुदेव वा कोणूच जेजू क्रिस्ताची नीस वळख ते धरूंक शकनात. जायती कारणां आसात, पूण जेजून कितेंच करूंक नागी. अध्याय 5 वळ 20 आनी 1 तावन आमी पळयता, जेजू जायरसाच्या दुवेक मरण पावल्या दुवेक परत जीव दिवन उठयता. अध्याय 5 वळ 25 तावन आमी पळयता, रक्तस्रावांत आसली ती स्त्री, जायत्या वर्सां तावन ह्या पिडेशिणेंत आसली स्त्रीयेक जेजू गूण करता. आनी एक स्त्री जुदेव न्हय आसली, सिरोफिनेशियन स्त्री, हिच्या भावार्था निमती जेजू क्रिस्त गूण करता आनी बरेपण हाडता. अध्याय 7 वळ 20 आनी 4. बेसायदा ह्या उदकाच्या तडेर जेजू एका दिश्टनांतल्या कुरड्याक दिश्ट दिता. आनी आयचो वांजेल अध्याय 10 परत जेजू एका दिश्टनांतल्या कुरड्याक दिश्ट दिता.
मार्कस वांजेला मी पळोवंक गेल्यार जुदेव दिश्ट आसोनी दिश्ट नातल्ले, कित्याक तांचे आत्मीक दोळे धांपुल्ले आनी जेजू क्रिस्त कोण म्हणून वळख घेवन वा जेजू क्रिस्ताची वळख धरून ते सुकुल्ले, कित्याक ते तांच्याच कामांत आसले, तांच्याच विशयांत ते चिंतून आसले, नीज जावन जेजू क्रिस्ताची वळख तांकां मेळोंक ना. पूण आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त जेरुजलेमा कुशीन परतून आसा आनी जेरुजलेमा गेल्ले उपरांत तो शिकयता ताच्या शिसांक, जुदेवांनी म्हाका तिरस्कार करूंक जाय, साधुसेवांनी वा फरिसेवांनी म्हाका तिरस्कार करूंक जाय, जुदेव धर्माच्या वडिलांनी म्हाका तिरस्कार करूंक जाय, म्हाका मरण येवंक आसा. त्या देखून तिरस्काराच्या वाटेर जेरुजलेमा कुशीन तो परतता आनी वाटेर मेळटा आयचो वांजेलाचो तो मुख्य अंश, दिश्ट नातुल्लो बार्तिमेव नांवाचो कुर्डो जेजूक बोब मारता. कितें म्हणून तो बोब मारता पळया उतरां बार्तिमेवसाची आनी जेजूच्या शिसाची. बार्तिमेवस बोब मार सांगता, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळद कर. जुजेच्या पुता नाही, गालिलया गार नाही, दाविदाच्या पुता. कित्याक मेस्साया दाविदाचो पूत जाय, दाविदाच्या कुळयेंतावन आयिल्लो जाय आनी त्या देखून दाविदाच्या कुळयेंतावन कोणी येता तर आनी दाविदाचो पूत तो जावन आसा मेस्साया. बार्तिमेवसाक दिश्ट नातली पूण ताच्या आत्मीक दिश्टीन तो वळोवंक धरता जेजू कोण, तो जावन आसा दाविदाचो पूत म्हळ्यार मेस्साया, आमकां सोडवून दिवंक येवचो हो मनीस. लोकांनी ताका बेश्टायले तोंडाम, पूण तो आनीक वडताळ्यान बोव मारूंक लागलो. पूण शिसान येवन ताका कितें सांगलें, उठ आळे तो तुका आपयता. जेजूची नीज वळख शिसांकी कळोवंक ना. शिस जेजू सांगाता आसले पूण ते सांगतात उठ तो तुका आपयता, तो तुका आपयता. जेजू क्रिस्ताची नीज वळख तांकांय मेळोंक ना. आनी हांगासर आमी पळयता निमाणे ताका दिश्ट आयिल्ल्या वेळार तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें. तर जेजून बरें केल्लें की भावार्थान बरें केल्लें? बरें केल्लें जेजूनच. भावार्थ जर तर जेजूची बेसावां, जेजूची कृपा आमच्या जिवितांत काम करी जाय तर भावार्थ आसूंक जाय. भावार्था विणे जेजू आमच्या जिवितांत आश्चर्य करूंक शकना. आनी ह्या निमती उंचलो जावन आसा भावार्थ त्या बार्तिमेवस असो आनी ह्या निमती जेजू सांगता तुजो भावार्थ इतलो बरो आसलो त्या देखून तूं बरो जालोय. मोगाच्या भावांनी भयणी, आत्मीक कुरडेपणांत आमी वळवळून आसांगी. आमी सांगूंक पुरो आत्मीक कुरडेपण आमकां ना. आयतारा दीस आमी मिसाक वेता, ब्रेस्तारा दीस आमी हांगासर आसा. खरेंच मात आमी पुरसाची वाट करता. वर्सान एक दोन पोटी म्हणी आमी रेतीर आमी करता बरें बरेंच. पूण आमी आत्मीक कुरडे घी साबार पावटी आमी आत्मीक कुरडे जाता. जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, जिवितांत बरें आसतना सगळी बरें, जिवितांत देवाचे आशिर्वाद आसतना सर बरें कितेंच जायना. पूण जिवितांत प्रॉब्लेम आयिल्ल्या वेळार जायते फावटी भावार्थ आमचो दंडळटा. निजा देवाक सोदून येवच्या बदलाक अन्य देवा फाटल्यानी गेल्ले थोडे इशारे आसूंक पुरो. बार्तिमेवसाक आमी पळोवंक जाय कुर्डो निजा देव मारता. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळद कर. मोगाच्या भावांनी भयणी, थोडे फावटी आमी आत्मीक कुरडे जाल्या. आमचेच काम, आमचे कुटाम, आमची बायल भुरगीं सगळो वेळ चिंचे म्हजें कुटाम, म्हजें काम, म्हजेच विशांत, देवाच्या विशांत न्हय. आत्मीक कुरडेपण. कित्याक सगळो वेळ सगळो दीस रात म्हज्या विशांत, म्हज्या कामा विशांत चिंता. तिसरें आत्मीक कुरडेपण. देवान म्हाका बेसावा घालूंक जाय, देवान म्हाका बेसावा घालूंक जाय. बरें कार जायचे, बरें घर जायचें, बरें काम जायचें, बरी ओकाण जायचें, बरो नवरो जायचें, बरी भुरगीं जायचें. लिस्ट लांब आसा आनी त्या देखून देवा फाटल्यान तुमचें लिस्ट काडून लांब. भावार्थ न्ही, म्हाका जाय म्हणल्यार बरी. मोगाच्या भावांनी भयणी, भावार्थान आमी कुरडे आसा.
ह्या मिसाचे बलिदान आमी बेडयत आसतना मागीर आमी त्या सद्यावा लागी सोम्या सडय आमचो भावार्थांत बरयल्ली एक खरी क्रिस्तांव जावन जियोवया आनी देवाचे आशीर्वाद आमच्या जिवितांत आमी स्वीकार करया. kadun sumya ami viti sersi sembiang angka sami Jesus sendiri dunia tukar semua pita gua wundo Dacă suru Gutang cakestwang rasul Svikar kesumya Bisanggal dunia Puvit kerwang rasul Kani karun Sumya amin Viti sersi sembiang Angkang sami Jesus sendiri Dunia tukar semua pita म्हज्या भाऊ बहिणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानतात असले जामन मागात हे तुमच्या चांगले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या सर्वेस्परा भावार्थाच्या गुटांचेर उपरचलेल्या दुस्मना विरोध बगेवंत जुस्तीन सगळ्या सक्तीन झुजलो त्याच बरी या गुटांनी ध्यान मनी वांटो घेवन आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुझ्या बळान जैतेवंत जावंक फावो हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो आमचे काळजा उबारोया आमीती सर्वेस्परात उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया हरशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीधरा आणि सस्ताच्या देवा सवकाडी आणि सतय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वचोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या रक्षाक्षेक तुज्या जुस्तिनाक जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत व्हरोवन तुजी पवित्र पदवी दाखयली ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असतकायेंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णकायेन पजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 गणपरांसून सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संसार पडला तुज्या वैभवा उंचती तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे तुका जय उंचती तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोंक सोंसोवपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका नव्यान दिन वचलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची.
त्याच बरी जवान जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सस्ती कराराचे रगात पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत ते वारावतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगळ पगटुया. तुझ्या कुसानी ख्रिस्ताची चरवितो जे ख्रिस्ताची चर जे ख्रिस्ताची चर जे ख्रिस्ताची चर जे ख्रिस्ताची चर जे ख्रिस्ताची चर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेळोन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मये संगाती भगेवन सुजे तिचो पती भगेवन दमदुता आविलाची सांत तेरेस कुर्सोसो सांत सुवाव जेजूचे ल्हान फोल तेरेस आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान पोदवेदा बापा संवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणे परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येव तुजी तुजी सगळ्या जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सकयल्या आमचिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां काळणेन पळोवंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां समस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोशान आत्रयतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पथकांती सुटय आनी सर आकांतांती वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
मुगळ भाऊ बहिणीनो ओजावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी सुम्यातीन भितरींचे म्हाका फोना म्हज्या उतरांत म्हाका बळयकी मेळटली. जेजू बुड्या उड्याची विटाच्या दितो जिवीत म्हाका. जेजू गोड्या राखण्या हिंडाच्या स्वीकार तूं कर म्हाका. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. दिन्यान तुज्या दादोस करूंक म्हाका कोणाताळीच भेट. जेजू बोळ्या उड्याची विटाच्या दितो जिवीत म्हाका. जेजू बोळ्या राखण्या हिंडाच्या स्वीकार तूं कर म्हाका. जिविताचे वाटेन सोलून म्हाका सर्गी बांदपाक पावूं. फाटलाव तुजो सम्या करूंक म्हाका बरी फासलेंत हाड. जेजू बोळ्या उड्या जिविताच्या जिवीत म्हाका. जेजू गोड्या राखण्या हिंडाच्या स्वीकार तूं कर म्हाका. जेजू गोड्या उड्या जिविताच्या दितो जिवीत म्हाका. जेजू गोड्या राखण्या हिंडाच्या स्वीकार तूं कर म्हाका. प्रार्थया. बापा जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दोशी केलाय. बागेवन तूं जुस्तिनाच्या शिकवणेक पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या ह्या देण्या खातीर तुका सदां काल दिन वासूंक आनी आमचे दिसपट्टे जिवीत जेजूक आनी ताच्या कुसाच्या पिशे पावन मानून घेवंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. सपदेदार देव बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशीर्वादा वतो. दया करून बसात. आमकां कार्मेलितांक हर एका 3 वर्सां पोटी आनी थोडे पटी मात्र 6 वर्सां एका कॉवेंतान दवरतात. ताचे उपरांत आमकां ट्रान्सफर आसा. ह्या वर्सा ह्या कॉवेंतान जावन 10 जाणांक ट्रान्सफर आसा. हांगासर नवो नेमक जाल्लो सुपिरियर फादर मेल्विन डिकुन्ना हांगासर आसा. तो आनी मुखार ह्या कॉवेंताचो वडील ते पदऱ्याप पयले कुवेट 10 वर्सां तांणी सेवा दिल्या. ताच्या उपरांत बुज्जडी येवन ती इगर्ज बांदल्या आनी उपरांत 8 वर्सां मीरा रोड बॉम्बे फिरगज पदऱ्याप जावन आशिल्ले. तांकां आमी ह्या कार्मेलीत कॉवेंताच्या नांवी आनी तुमच्या नांवी तांकां हांव स्वागत म्हणटा. तशेंच ह्या पुल क्षेत्राचो डिरेक्टर जावन आसलो फादर रॉवेल तांकांय ट्रान्सफर आसा. तांच्या बदलाक स्टीवन पेरेरा ते आयल्यात. तांची वळख तुमकां आसा. सोडून 7 वर्सां ते हांगासर आशिल्ले. नामान बळूक जेजू ताचे मॅगझिनाचे संपादक जावन आशिल्ले. ताचे उपरांत 7 वर्सां बँगलोर तांणी करशिल्ली ते पब्लिकेशनांत आनी KRCR तेचो सेक्रेटरी जावन आशिल्ले ते. आता मागीर बायबल डायरी तांणी सुरू केल्ली आनी 3 भाशांनी सदांय पवित्र पुस्तकाची ताचे रिफ्लेक्शन ते दिवन आसा. कन्नडा, इंग्लीश आनी कोंकणीन ते आनी मुखार ह्या पुण क्षेत्राचे डिरेक्टर जावन आसतले. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. भाव भयणीनो, रिले मॅचांत खेळगड्यांनी एका खेळगड्यान आनी एका खेळगड्याक बॅट हस्तांतर करूंक आसा आनी थंयसर बऱ्या तरान हस्तांतर केलें तर जीक आपणायतात. भोवशा तशेंच हांगासर आज घडलां. फाटल्या 3 वर्सां तावन हांगासर ह्या कॉवेंताचे सुपिरियर जावन फादर चार्ल्स आनी श्रायनाचे डिरेक्टर जावन फादर रॉवेल आनी उरले सर याजकांनी सांगाता मेळोवन तांचे गेम ते खेळ्ळ्यात आनी शबीतायेन ते बॅट वा ते नवे मिसांव आज तांणी आमकां हस्तांतर केलां. ते देखून फादर चार्ल्स सरावो ह्या कॉवेंताच्या सुपिरियरांक, फादर रॉवेल ह्या श्रायनाच्या डिरेक्टराक आनी सांगाता आसात आमचे सांगाता फादर डॉन टोनी ते आमच्या ओकेशन प्रमोशनाचे डिरेक्टर जावन तांणी वावर केला आनी आज तेगी ते मैसूर आसात. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी आनी सर कॉवेंताच्या याजक आनी भावांच्या नांवी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या ह्या मुखल्या मिसावाक आमी बरें मागचें. तांचे सांगाता तांचे खातीर आमी सदांच मागचें. सो सुमेस्तांच्या नांवी फादर स्टीवन तुलासो तुरो तुमी दिवचो ही झाडां. मोठव्यान हेर तोड्यो कळोवण्यो. ह्या संगता आमच्या दोगां संगता ह्या कॉवेंताक नव्यान आयिल्ल्या याजकाची मोठव्यान वळख करूंक हांव आशेतां. फादर दीप फेर्नांडीस
हांगासर ते पयले आसले आतां ब्रदरांचे दिरुक्तूर जावन आयल्यात. फादर जॉन पिंटो गांवान आरोवाचे, तशेंच फादर विल्सन तावरो देवपोणेचे दिरुक्तूर जावन, फादर डॉमिनिक वास बाजोडी बाळमुरयेच्या फिरगजेचे विगार जावन, तशेंच थंयसर ताका संगात दिवन फादर सिरिल मिनेझस आनी हांगासर ह्या कोवेंतांत फादर वॉल्टर लोबो आनी फादर फ्रांसीस बार्तोलोमियो नव्यान आयल्यात. आनी आदल्या समुदायाचे त्या संगता आदल्या समुदायांतच हांगासर आसले आतांय मुखारून वेतेले ब्रादर ग्रेगरी डिसोजा, ब्रादर बॅप्टिस्ट रोड्रिगस, फादर ग्रेगरी डिसोजा, फादर मायकल मॉरिस शेणोय, फादर जोसेफ डिसोजा, फादर रॉबर्ट आयवन डिसोजा ते आनी मुखार नमन बळोक जेजू आमच्या पत्राचे संपादक जावन वावुरतले फादर स्टीवन लोबो आनी फादर रायन पिंटो. आदल्या कोवेंताचे म्हळ्यार ह्या कोवेंतांत येदोळ म्हणसर सेवा दिल्ले याजक येदोळचो सांगले प्रमाणे फादर चार्ल्स सिरावो, फादर लॅन्सी आनी फादर डॉन टोनी आमच्या मैसूरांत पुष्पाश्रमा म्हणले फिलॉसॉफी कॉलेज आसा हांगासर येवच्या पयले ब्रदर्स थंयसर तरबेती जोडटात. थंयसर त्या कोवेंताक ते वर्ग जावन वेते आसात. फादर रॉवेल डिसोजा आमच्या मैसूरांत एक आध्यात्मीक केंद्र आसा ध्यान सदना नांवान, थंयसर डिरेक्टर जावन ते वेतात. फादर जोसी सिदकट्टे येदोळ म्हणसर नमन बळोक जेजू पत्राचे संपादक जावन आसले कार्मेल आश्रम खटकेरे कुंदापूर हांगासर ते वेतले. फादर रुडी पिंटो राणीपुरांतच्या ऋषिवन केंद्रचो डिरेक्टर जावन आनी फादर कॅन्यू डिसोजा पुणेच्या तालेगांवांत कार्मेल सायबिणीक समर्पिल्ल्या फिरगजेंत ते वावर दिवंक वेतले. तुमचे सुमेस्तांची नांवीं आनी हांगासरच्या याजकां आनी भावांची नांवीं तांच्या मुखल्या मिसावांत आमी सर्व बरें मागता. देव बरें करूं. प्रागाच्या बळक जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशां सोयी जावन शियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो आतां ताच्या पयत बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. कडीभर मौन रावया. आमचो सर्व वैयक्तीक ते सांवां पासत आमी मागया. सांगात असे जायत्या जाणांनी ह्या मिसाक तांचे इरादे दिल्ले आसा ते आनी ह्या वेदी समोर जायत्यांनी तांचे इरादे दवरलेले आसा ते तांचे पासत मागया. ह्या कोवेंतांत वावर करूंक सेवा दिवंक रुपीत जाली नवी समुदाय ह्या समुदाया पासत आमी मागया आनी सांगातान वर्ग जावन वेतल्या सर्व याजकांक तांच्या मुखल्या मिसावांत सर्वेस्पर आदार दिवं दी तांकां आशिर्वादांनी भरोवन दी आनी अशें तांचे मिसांव जायते जावं दी म्हणून आमी मागया. सांगात आमी मागया. हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजापी तरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोलोलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बोर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल चुकूचे जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे येवजो पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन बरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार सोंदी आनी इतल्या तरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुचा सदां सर्वदा आमेन बळका जेजून आमच्या जिवितांत जायते आशिर्वादांनी आमकां भरला जे कितें आमी मागलां तें आमकां फोव केला बाळका जेजू मौनपणी तसो उपकार आमी आठोवया बाळका जेजू कर गांधीन सांगता मागया हे भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्ले देवाडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजबांच्या इमाची मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सरकरी कोणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजा सोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेवचे आमचे तकले बगवया सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमचे मुखल्यांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरू तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन प्रकाशाची सुपारता मान करता लागी आनी पयस संगीत सोम्या महिमा मी तुझी वर्णिता तुझी बरीची कादार मागता जेजू म्हाका उपकारा विज्ञान मारांतले तूं सांबाळ माया मुखाची दी कुरपेचे बेसांव दी आमकां कुरपेचे बेसांव जेजू म्हाका उपकारा विज्ञान मारांतले तूं सांबाळ माया मोगाची दी कुरपेचे बेसांव दी आमकां कुरपेचे बेसांव मुखार पुत्रा सावें आमकां मुरलेची मादी भगवंत कुर्साचे करून आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाची कृताची आनी पवित्र